नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. मडगावच्या नगराध्यक्षाक अटकेचो भय. जायकाच्या आरटीआय प्रकरणात समन्स चुकोवन अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज. उपरांत गेलो क्रायम ब्रांचीत. दिगंबर कामतीची जाली चौकशी. मोहंतीक बेल. चर्चिल वाचा सुंदराचो जामीन भायर. सोनीचेर बुधवारा निर्णय. कायदे तज्ञ म्हणटात हायकोर्टात वचपाची दिगंबरान तयारी करप गरजेचें. म्हापशां ताळगांवच्या ओडिपीत 90% वयर अर्ज जमीन सेटलमेंट आनी कमर्शियल करपाक. म्हापशां एकलोच कमर्शियल जमीन शेत जमीन करची म्हूण मागता. मुरगांवच्या नगराध्यक्ष पदार 5 वर्सांत 7 नगराध्यक्षा. 7 जाणांचो 5 वर्सांत फक्त संगीत खुर्चीचो खेळ. कसलेच उल्लेखनीय काम ना. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. लोकायुक्त, मुखेल म्हायती आयुक्त आनी राज्य म्हायती आयुक्त नेमपाचेर सरकाराचो प्लान कितें? हायकोर्टान मागली सरकारा कडच्यान जाप. जापेक 2 सप्तकां प्राझ. खबरो विस्तारान. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सोमाराक क्रायम ब्रांचीत हजर रावलो. ताची बरोच वेळ चौकशी जाली. मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वाकय सोमारा दनपारां समन्स दिल्लो. मात आर्थुरान अटक जायत म्हूण भियोन समन्स चुकोवन पयलीं अटकपूर्व जामिना खातीर याचिका घाली. उपरांत सांजे तो चौकशी खातीर क्रायम ब्रांचीत गेलो. दिगंबर कामतीच्या जामीन अर्जाचेर बुधवारा निर्णय जातलो. लुईस बर्जर लाच प्रकरणात आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सोमाराक क्रायम ब्रांचीन परत एक फावट हजर जालो. क्रायम ब्रांचीन ताका समन्स काडिल्ले. दुसरे वटेन मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वाक क्रायम ब्रांचीन समन्स काडिल्ले. ताका दनपारां 12 हजर रावंक सांगिल्ले. मात अटकपूर्व जामीन अर्ज केल्या उपरांत तो क्रायम ब्रांचीन गेलो. आपलो ह्या प्रकरणा कडेन कसलोच संबंध ना. दिगंबरान सांगिल्ली म्हायती आपणे फक्त घेतली म्हूण ताणें सांगलें. आर्थुराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर बुधवारा सुनावणी जातली. क्रायम ब्रांचीन आर्थुराक परत मंगळारा सकाळी आपयला. फ्रेंडान सांगले रे घ्या म्हणून. You also booked under section 201 for giving wrong information in RTI. Wrong information? Yeah. No. I have not given any wrong. I just collected this thing, information and I give. सकाळी माझी लॉयरा फुडें गेलो हांगसर येवपा पयलीं. जाल्यार संपा लागलो हें घेतला बरें कडेन. घेवन वच मरे. प्रिपरेशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर. आणि तुम्ही आरटीआय कितें कलेक्ट केल्लें इन्फॉर्मेशन? हय, आरटीआय कलेक्ट केलें. फॉल्स ना. म्हाका कितें पळय आमच्या एक्सियमान कितें दिलें तें हाडला हांवें थंय दिला. परत नेक्स्ट डे आनी नेक्स्ट डे दिलें हाडून थंय दिला. कोण आशिल्लो सीएम? कोणी दिल्ले तुमकां? एक सीएम रे आमचो दिगंबर कामत. दिगंबर क्रायम ब्रांचीन पावले उपरांत आर्थूर परत क्रायम ब्रांचीन पावलो. क्रायम ब्रांचीन तांची चौकशी केली. दिगंबराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर बुधवारा निकाल येतलो. चर्चिलाक जामीन न्हयकारल्या उपरांत दिगंबराकय कोर्ट अटकपूर्व जामीन दिवचे ना आनी ताणें हायकोर्टान आव्हान दिवपाची तयारी करची म्हूण कायदो तज्ञांक दिसता. I mean, implications of Digambars are very clear. It's better that Digambar starts drafting his petition before the High Court if he wishes to. You see, normal course, once Churchill has been rejected bail after 10 or 12 days of custody, it's difficult to imagine that Digambar is entitled for it. So I would think now Digambar should more or less know the fate of his bail. राघव आपतर म्हणटा की दिगंबर बाबान हायकोर्टाक आपल्याली एंटिसिपेटरी बेलाची पिटिशन तयार करपाची कामां लागपा जाय म्हणटा. This rejection of Churchill's and Vachasundars seem to have serious implications for Digambar. As Radha was saying, most of the reasons for Digambar may be found in Churchill's order. But the two are different. One is a bail application, other is an anticipatory bail application. दिसता की जेन्ना चर्चिलाची पुलीस कस्टडी जावन ज्युडिशियल कस्टडी आता 4 दीस जाले
ताजे उपरांत सुद्दां ताका बेल मेळना तेन्ना दिगंबर कामत शुड बी रियली वरीड. Yes, he should be worried. ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सोनीच्या अर्जाचेर कोर्ट बुधवारा निकाल दितले. चर्चिल आणि वाचा सुंदर कस्टडीतच उरतले. चर्चिल आणि जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदराक कोर्टान जामीन न्हयकारला. लुईस बर्जराचो आदलो उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंतीक मात कोर्टान सशर्त जामीन दिला. लुईस बर्जराचो आदलो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलंगाची कस्टडी घेवंक क्रायम ब्रांचीन हालचाली सुरू केल्यात. हवाला ऑपरेटर रायचंद्र सोनीच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी चलतना क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक ही गजाल सांगली. हवाला ऑपरेटर रायचंद सोनीन नव्यान घाल्ले जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जाली. सोनी हो देशांतलो एक खापो हवाला ऑपरेटर म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टान आर्ग्युमेंट घालो. लुईस बर्जराचो आदलो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलंगाची कस्टडी घेवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगले. मॅकलंगाची कस्टडी मेळ्ळी जाल्यार सोनी कस्टडीन जाय पडटलो म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगले. लुईस बर्जर लाच प्रकरणात आरोपींच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा कोर्टान निकाल दिले. आदलो PWD मंत्री चर्चिलाक कोर्टान जामीन न्हयकारला. चर्चिल सध्या कोलवाळे जेलीन न्यायालयीन कस्टडीतच उरतलो. कोर्टान आपल्या आदेशान म्हणला सत्य सोदून काडपाक कारस्थान उस्तूंक तपास यंत्रणेक जाय तितलो वेळ दिवंक जाय. ही खूब गंभीर केस, ताचो राज्य आनी देशाच्या अर्थवेवस्थेचेर परिणाम जाता. चर्चिलाच्या घरा पयशे दिल्ल्याच्यो जबानी साक्षीदारांनी दिल्यात. गोयच्या मंत्र्याक लाच दिल्ल्याचे लुईस बर्जर कंपनीनच मान्य केला. कोर्टान जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक आनंद वाचा सुंदराकय जामीन दिवंक ना. हो आदेश दितना कोर्टाची निरीक्षणां अशी. लुईस बर्जर कंपनीचेर लाच दिवंक दबाव हाडिल्लो. अंतर्गत हिशोब आनी अमेरिकेच्या कोर्टान हे एक्सपोज जाला. चवकशी मुळाव्या पावण्यार आशिल्ल्यान आरोपीच्या वैयक्तीक हक्का आड वचून जामीन न्हयकारचो पडटा. फक्त वाचा सुंदराक खबर आशिल्ल्या बाकीच्या कारस्थानांच्यो गजाली सोदून काडपाक जाय. लुईस बर्जराचो आदलो उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंतीक मात कोर्टान सशर्त जामीन दिलो. The bail application of Mr. Satyakam Mohanty has been granted with personal bond of ₹1 lakh with like amount of surety. There are 2-3 conditions which are imposed by Honorable Court. One is that he will report investigation team as and when required. He shall not leave the state of Goa for a period of 1 month without permission of the court. And third, that he shall not tamper with the evidence or get acquainted with the persons involved in the investigation. हवाला ऑपरेटर सोनीचो वकील म्हणटा क्रायम ब्रांचीक सांगपाक सोनी कडेन कांयच ना. The police have had sufficient time to investigate into the matter. There is no reason why he should not be released on bail. A person can be kept behind the bars if he is required to be behind the bars. Now, last time when the court itself said that we will not keep him in police custody and granted judicial custody, it was very clear that the court feels that the police do not require his custody. Now, if the police in fact wanted his custody, then the police should have appealed against that order, which the police didn't. सोनीच्या जामिनाचेर कोर्ट बुधवारा निकाल दितले. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. म्हापशा आनी ताळगांवच्या ओडीपीचेर अर्ज करतल्याक चडशा जाणांक आपल्यो जमनी सेटलमेंट आनी कमर्शियल जाल्ल्यो जाय. म्हापशेच्या फक्त एकल्यान आपली कमर्शियल जमीन शेत जमीन करची म्हूण मागल्या. बाकीचे सगळे शेत जमीन सेटलमेंट वा कमर्शियल करची म्हूण मागतात. मोजकेच अर्जांनी कांय चुकीचे रस्ते काडचे म्हूण मागला. आतां मेरेन म्हापशेच्या 40 अर्जांचेर समितीन सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन केलां. ताळगांवची ओडीपी समिती मंगळारा सावन इन्स्पेक्शनां सुरू करतली. ओडीपी उक्ती केली की शेत जमनी सेटलमेंट वा कमर्शियल करतले म्हूण सगळे बोवाळ मारतात. मात हरकती घेवंक जे अर्ज करतात तातूंत 1-2 सोडल्यार सगळेच आपली जमीन सेटलमेंट आनी कमर्शियल करची म्हूण मागतात. ताळगांव आनी म्हापशेचे ओडीपीचे तेंच जालां. म्हापशेचे ड्राफ्ट ओडीपीचेर थळाव्यांच्यो 240 हरकती, ताळगांवच्या ओडीपीक 270 हरकती. जमीन सेटलमेंट वा कमर्शियल करची म्हूण अर्ज. सेटलमेंट कमर्शियल आशिल्ल्यांनी फुडल्या टप्प्याचे सेटलमेंट आनी कमर्शियल मागलां. कांय हरकतींनी नाका आशिल्ले रस्ते प्लानांतल्यान काडचे म्हूण मागलां. ताळगांवच्या कांय हरकतींनी आदल्यो चुको जाग्यार घालपाची मागणी. म्हापशेच्या एकल्यानूच आपल्यो जमनी कमर्शियलांतल्यान शेतकी करच्यो म्हूण मागलां. ताळगांवची शेतां गरीब लोक कसतात आनी भाटकार वेगळेच. सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण शेतकारांक शेतां वाटायल्ली जाय, मात भाटकार सेटलमेंट आनी कमर्शियल करूंक सोदतात. शेतां कसपी गरिबांक कायदेशीर कांयच आदार ना जाला. म्हापशेच्या ओडीपीच्या हरकतींचेर सुवातेर 11 जुलय सावन इन्स्पेक्शनां. आतां मेरेन 3 दिसांत 40 अर्जावेल्या हरकतीची सायट इन्स्पेक्शनां. म्हापशेचें फुडलें इन्स्पेक्शन पळोवणी 19, 21, 24 ऑगस्टाक जातली.
ताळगांवच्या अर्जाचेर मंगळारा सावन सुवातेची इन्स्पेक्शनां. पयल्या टप्प्यांत 18, 20, 25 ऑगस्टाक पळोवणी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.